आजारा साय सदा राखून तू रावलाय गोडा मोगान सोम्या उंड्या रुपार लिपोन आजारा साय सदा राखून तू रावलाय गोडा मोगान सोम्या सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता तुझी ओगली सोम्या आमी वेंगेन तुझ्या घेतलाय हाती आमी तरी दैविका कुर्त तुझी ओगली सोम्या आमी वेंगेन तुझ्या घेतलाय हाती आमी तरी सर पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता तावनी तावूर तुवे खुसा पर्यान सोम्या मोठो केलोय आमचो वते दयेन तुजी तावनी तावूर तुवे खुसा पर्यान सोम्या मोठो केलोय आमचो वते दयेन तुजी सर पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता कष्टा वेळार भक्ती गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुझी सखत वर्ती कष्टा वेळार भक्ती गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुझी सखत वर्ती सर पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता आमच्या देवाक आराधन करू आमच्या देवाचे नाव गावूंक आमच्या देवाचे नाव घासोवंक आनी ताच्या वर्त्या स्तुतीन वांटेली जावंक आमी हांगा जमल्या तुका स्तुती करता भक्तीन तुका आराधन करता आशेन आयल्या आमी तुझे ते समाधान करताय तो फळा दे आमचे आराधन आशेन आयल्या आमी तुझे ते समाधान करताय तो फळा दे आमचे आराधन पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता पडून तुका भक्ती वंदिता वंदिता एकच नीज देव तुम सदां आमी आराधिता आराधिता त्या सम्याक आराधन करू त्या सम्या सगळ्यात एक जावन जियोंक जेजो तुवेंच आमकां परत आपयलां त्या सजिवितान तुका भक्तीन सरपडोन वंदोंक आराधन करूंक
वर्त्या तरान उगलाप देव दोगा दिनवास म्हणून आम्ही हांगा जमल्या सावळे तुझ्या रक्तान आम्ही आसात रे गान वेगळेत आमकां तुन तुझे वर्ते जाईल सावळे तुझ्या रक्तान आम्ही आसात रे गान वेगळेत आमकां तुन तुझे वर्ते जाईल सर पडून तुका भक्तीन वंदिता नेजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्तीन वंदिता नेजा देवा यारा तरा मी करता सुम्या तुका वर्त्या तरान आम्ही मान बघायता आणि तुझ्या वर्त्या जिवितांत आमकां वांटेली केल्या गाली संपूर्ण तरान तुझ्या संगत आमी जियोंक रेखता सम्या तुनसो आमकां आदार तुनसो आमचो सोडवंदार तूं आमकां हर एक घडये राखताय आनी बसताय आमचो तुवें वर्तो मोग केलाय तुजी दया आमचे दाखयल्याय हर एक घडये भियेनाकात हांव तुमचे संगता आसा म्हणलो वर्तो बरवसो तुवें आमकां दिलाय सुमेच्या समोर आम्ही आसा मोगाचे भान आणि बेणेनो त्या सुम्याक गुलाम मारया सुम्याक वंदया सुम्याक नमस्कार करूया सुमी आमचो आदार सुमी आमचो सोडवंदार सुमींच आमकां हाताक हात घालून चलोवचो वर्तो राखणदार आनी पोशाणदार सुम्या मुखार दिंबेर पडली संपूर्ण तरान ताका आराधन करून आमचे तकले बघून ताका नमस्कार करूया सगळे मी बश्या मगाच्या सगळे पवित्र बायबलांत आमी पळयलें जाल्यार देवान म्हणलें उतरां भियेनाका हांव तुजे सवे आसा असलें उतर खंयच्याय दुसऱ्या धर्मान दिल्लें आमकां पळोवंक मेळना फकत क्रिस्ती धर्मान भियेनाका हांव तुजे सवे आसा प्रत्येक तरान जेजूच्या वर्त्या जिवितांत ताणें हर एकल्या तसलो बरवसो बरयलो जावन आसा आनी ताचे पिंतूर पळयल्यार पावता तसो उखल्लोलो हात आमचो हात धरून मुखार व्हरता म्हणलें एक बगप आमचे थंय बगता जायत्या जाणांच्या काळजांत आकलास बगता आसतना जायत्या जाणांक वयल्यान वयर गडगड म्हणल्यार बरी समस्याचे समस्या प्रॉब्लेमाचे प्रॉब्लेमा नंतरचे अनाहुता अवघडा घडता आसतना कंगाल जाल्ल्यांक आदार दिलो जावन आसा स्वामी पिडेस्तांक पिडा गोणूच जायना कोणा म्हण निराश जाता आसतना परत बरोसो बरयलो स्वामी जवसाच्या विधवळेंत कश्टांच्या कुटुंबांत असमाधान आसल्या त्या कुटुंबाक परत जवसाराक एकच उतरान म्हळ्या बरें त्या मनशांतून भायर घाल्लो स्वामी त्या प्रमाणे स्वामी हर एकल्याक आदार दिता आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत स्वाम्याचो आदार वर्तो जावन आसा आमी पळयलें जाल्यार वांजेलांत जेजू बरवसो भरता जेजू हर एकल्याक सकाळ दिता धैर्यान भरता असो अर्थ इतलोच भियेनाका हांव तुजे सांगत आसतना भियोवची गरज ना हे आमी बोवा परबायतरान समजून घेवन सम्या सांगता एक जावन जियोंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां जावं पुरो खंयच्याय परिस्थितींत आमी आसूं दी ती परिस्थिती आमकां बऱ्याक व्हरून पावच्याक स्वामी आमचे सांगता आसा त्या परिस्थितीन आमी निसरून पडोना आमी कंगाल जावन ना पयस जायनासतना नाच जायनासतना रावच्याक स्वामी आमकां आदार दिता हें आमी समजून घेवंक जाय खंयची पिडा तुमी घेया कॅन्सर जावं दी
किडनी प्रॉब्लेम जावं दी, डायलिसीस जावं दी, या आनी कितें कॉम्प्लिकेशन्स आसात ते जावं दी, मानसीक असमतोलन जावं दी, हे सगळें सोमी सारकें करूंक शकता आमी ताच्या लागीं वर्त्या मोगांत मागता आसतना. गूण करता म्हूण हांव सक्कळी सांगना, कित्याक गूण जायनातले कॅन्सर पिडाय आसात, जायते जाणां ल्हान प्रायत मरण पावल्ले आसात, पूण सोसूंक तो आदार दिता आनी ताच्या इच्छे प्रमाणे आसा तर संपूर्ण तरान ती पिडा काण घालूंक ताका तांगता. त्या देखून मोगाचे भावन आनी भयणीनो, आमी भियेन आसतना थीर रावचें, सोम्या सांगता एक जावचें, सोम्या सांगता एक जावन आमचें जिवन अपुरबायचें कर, मोगाचें कर म्हूण गायनांत आमी सोम्याक आमकां समर्पीत करया. गायनाद्वारे आमी देवाक वर्ता तरान अर्घ दिता आसतना सोम्यान आमचे खातीर ह्या संवसाराक येवन सोंसल्या त्या कश्टांचो उगडास आमी परत परत करता आसतना आमचें थंय भें बसना, धैर्य भरता. कित्याक कुर्सार मरता आसतना हर एकल्या भुरग्याच्या साल्वासावा खातीर ताणें तें कार्य केल्लें जावन आसा. हर एका भुरग्या वयर ताणें ताची दिश्ट घाली जावन आसा. हर एका भुरग्यान बरें जाय जाय, जिवितांत जिय जाय, बऱ्या तरान ताचें जिवन मुखारसून व्हरों जाय म्हणल्या खातीर सोमी आमचे सांगता सदांच आजार आसा. त्या सोम्याचे आजारपण आमी बघया. गायनाद्वारे सोम्या सांगता एक आमी जावया. सुक्या पात्रा बरी सुक्या खंय बरी जातले तूं ना तर सोम्या. सोमी नासतना आमचें जीवन ते कशें सुखीदाट पडिल्ली पळय आसा त्या प्रमाणे त्या पात्रार ते आज ह्या वताक कितलें उदक वतल्यार ते थंयच मायक जाल्ले बरें आमचें जीवन सुखीदाडीचें. सोम्या तुज्या विणे जियोंक साधना. तूं म्हाका सांगात दिता आसतना हांव बळवंत हातेर जाता. त्याच प्रमाणे जॉन पार्क म्हणटाली देवाच्या हातांत हांव आसा तर आय एम मायटी वॉरियर आनी ते वर्ते सोजेर आनी वर्ते हातेर हांव जावंक पावताली. आनी त्या प्रमाणे आमी सर्व तुजे सांगता आसतना एक मायटी हातेर जावंक तूं आमकां आदार दी. सोदून म्हाका आयलो मेने तुज्या घेतलो जतन म्हजी घेवून बंदोय तुज्या मोगान. जेजू तूं म्हजो मोग करताय, मोगान म्हाका सोम्याच्या मोगान जियोंक आशिता. विचारा सोम्या कडेन म्हाका तुजो मोग करूंक जाय. सोम्या चड आनी चड मापान तुजो मोग करूंक जाय.
तुझ्या त्या पवित्रपणात जिवंक जाय सोम्या हर एक घडी म्हज्या तोंडांत म्हज्या जिबेतावन तुजींत उतरां वळो दीस सोम्या सांग बरो ते रंगीत संगीत सांग बरो ती कांतारां सांग बरो तुजी उतरां हर एका घडये तुज्या वर्त्या जिविताची सदां जिविताची उतरां म्हज्या तोंडांत हांव पसारून दी उल्हास आमचो आमी बघया ह्या वेळा करता मोगान म्हाका दादोस करता तुका सोडून पयस वेचोना तुज्या मोगा विने म्हाका जिणेना तुज्या मोगा विने म्हाका जिणेना जीवनाक सार जावन आसा स्वामी आमच्या जीवनात खरो अर्थ तुवें दिलाय कितलेशा जाणांच्या जीवनांत ते परगट जिणी येता तुवें अर्थ दिलो जावन आसा तुज्या लागीं आयिल्ल्या कोणाक तुवें सोडून नाय ताका हर एक लागीं बरेंपण दिलाय सोम्या मेळिल्ल्या कडेन तुका ताचे सुरसुरे बगले मेळिल्ल्या कडेन ताच्या दोळ्यांक दोळे दिवंक तुवें पळयले तांचे कश्ट तूं समजलोय आज हांगा जमल्या भुरग्यांक कसल सकडी समस्या आसा कसल सकडी तांचे दूख आसा कसल सकडी ताचे आटेविटे आसा ते कसल सकडी तांचो खंत हुस्को आसा ते सकडी तूं जाणाय सोम्या तांच्या वर्त्या मागण्याक तांच्या वर्त्या त्या जिविताक तूं फळ दी सोम्या बरो नमतो जमापाचें फळ दिवच्या तुवें आमकां रचलाय त्या प्रमाणे आमकां तूं मुखार सून व्हरता आसतना आमी तुज्या वर्त्या कृपेन बरोवंक आमकां तूं आदार दी तुझो संगात सदांच तुझो संगात आत्मीक आदार तो दिताय आमकां स्वर्गाचे वारिसदार आमी सोम्या जेजूचे 6 वारिसदार आमी सोम्या मोगान म्हाका दादोस करताय तुका सांडून पयस वेचोना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना आमच्या हर एकल्याच्या जिवनात तसो तूं आमकां हर एकल्या वेळा तुज्या मोगान भरताय सोम्या आमचेर दाया तुवें दाखयलें कितले आमी तुजे तां पयस गेल्यार तूं आमकां पयस वचोंक सोडिनाय कित्याक तुज्या विणे आमी जिवंक साथ दिना म्हूण तुका कळीत आसा त्या खातीर तुवें म्हणलें उतरां म्हज्या विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात म्हज्या विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात पूण म्हज्या सांगात एक जावन रावल्यार यथेश्ट फळ दिवंक तुमी सकतेले आते मोगेचे बाण आनी बेडेनो तेंच बरेंपण आमी आतां वाखाणया सोम्या सांगात एक घडीभर उलयात सोम्याक सांगात जें कितें तुजे आठे विटे सांग बरो देईल थोड्यांचें सांडलां सांग बरो थोड्यांक मागोवंक जायना कावन्सिलींग येताना म्हणटा म्हाका मागोवंक जायना म्हाका तेंच म्हणूंक जायना म्हज्या कडेन कोंत ना पयलें कोंत आसलें हांव बारीक पवित्र आसलें आनी आसलो खंय गेलें तें पवित्रपण तुवें सोम्याचो सांगात सोडलाय सोम्याचो सांगात सोडनो आनी एकल्या सांगात दिवंक चिंतलें जाल्यार तो तुका सोम्या लागीं येवंक सोडिना सोम्या लागीं सोम्या सांगात राव ती जिणी भोव खुशेची संतोषाची दावलातेची सोम्या सांगात रावचें तें बाग सगळ्यांकी ना आमकां तें दिलां तें बाग आमी घेवया पवित्र पुस्तकांत देवान मोयशेक इजिप्तांत धाडटना भियेनाका हांव तुज्या सांगता आसा म्हूण बेतकाठी दिली विविध प्रवादकांनी प्रत्येक जावन जेरेमियाक निर्गमन ग्रंथान आमी पळयता भियेनाका तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सांगता आसा म्हणून सांगात दिलो
कायनाक जो कोण कायनाचो जीव करता ताचे कडेन 7 वांट्यांनी चड बारीकपण घेताले म्हणून ताका देवान धैर्य दिलें. कायन पातकी भावाक जीवशी मारलो जाल्यार देवाची शिक्षा ताका पाव जाल्या उपरांत कोणूच ताका शिक्षा दिवंक नसो म्हणलो एक उल्लेख देवान केल्लो जावन आसा. जाकारीक सांगता भियेनाका देवान तुजें मागणें आयकलां म्हूण ताका धैर्यान भरता. गवळ्यांक तस वर्त्या तरान दूत मारिपात तांकां म्हणटा भियेनाकात तुमच्या संतोशा खातीर हाडून आयलां एक वर्ते दिरवें तस देवपूत जल्मला म्हणून तांकां आश्वासन दिता. मरयेक भियेनाका तुजेर देवान दया दाखयल्या पवित्र आत्म्याद्वारे तूं गर्भेत जातली भियोवची गरज ना. तस देव तुका विसरलो तुका संपन्न तरान त्या वर्त्या मिसावाक पायतलो म्हणल्यार धैर्य दुताद्वारे देव तिका दिता. पेद्रूक भियेनाका ह्या फुडें तो मनशाक पागतालोय म्हणून ताका समाधान तो दिता ताका जबाबदारी दिता मुखेलपण दिता. त्याच प्रमाणे दर्यांत जेजू चलोवन येतना दमदत भियेले धैर्य घेया तुमी भियोवची गरज ना म्हूण आदार दिता. जिवन जाले उपरांत पयले स्त्रियेक भियेनाकात वसा आनी म्हज्या भावांक सांगात म्हणलो आदेश दिता. हांव पुना जिवन जालां म्हणलो आदेश दिलो तुंत सोम्या. आज जर एका भुरग्याक तूं म्हणटाय भियेनाका तुजे सांगता हांव आसा. तुजे सांगता हांव आसतना कांयच भियोवची गरज ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. सोमी तुमच्या सांगता आसा सोमी म्हज्या सांगता आसा सोमी आमी कोण ताचे सांगता रावंक अत्रेकता तांचे सांगता आसा. प्रत्येक तरान ज्योती म्हणल्यार स्त्री पासून आमी मागया तिका बरी भलायकी दिवच्या खातीर. फादर विन्संट फादर वलेरियन फादर डेनिस हाची भलायकी बरी जावं दी. आमच्या त्या फ्रायर येत आसल्या मलगडे ह्या जाका खातीर आमी मागया. प्रायंत थोडे फुडें पिडेंत कश्टतात एकसरपण बघता जावंक पुरो. सोम्या तुजो आदार आसतना कोणाक एकसरपण बगोवंक ना. कित्याक तूं दिताय आदार तूं दिताय तो सांगातपण. जेरेमियाक दिलें तें सांगातपण आनी म्हणा लागलो हांव आसा भियोवची गरज ना तूं नेण्टो जावंक पुरो पूण हांव तुका सण सोडिना म्हणल्यार देवाचें वर्तें निर्मणें तुवें आमकां दिलां. सोम्या त्याच प्रमाणे आज आमकां तो म्हणटाय हांव आसा तुमी भियोवची गरज ना सांगात हांव तुमकां दिता. हर एका भुरग्याक सांगात तो दिता. आमच्या कश्टांत तो आमकां उखल धरता. आमच्या नश्टांत आमच्या सांगता रावन तो नश्ट भरती करूंक तो आदार दिता. बऱ्या वाटेंत वेता आसतना मात अनितींत अन्यायांत असतांत खपाटीपणांत आमी आसल्यार ना. सोमी केन्नाच तें मेसवाना. जांग बरोच आमकां काण उडयना तो राखता ताच्या भुरग्यांक ताच्या शेळयांक पूण तें सकडी मेसवाना. त्या देखून बऱ्या तरान आमी जिणी जियोंक सोमी आमकां आपणे दिता. पवित्र आत्म्याचे संगत आमी घेवया. पवित्र आत्मो आमचे थंय येता आसतना ह्या दिसांनी प्रत्येक तरान आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर मागोन आसा. प्रत्येक तरान पेंतेकोस्ताचे जागरणेची रात मेच्या 18 तारखेर 9 वरां तावन मेच्या 19 तारखेर 6 वरां म्हणसर आमी ती ह्या कपेलान समराप्त आसतना जागी रावन बरेपणान आमकां त्या राती जायत्या जापां जायत्या आशिर्वादां खंयच्या कुटुंबान ते बंदड आसा ते बंदड सगळे निकळून पडच्या खातीर आमी पवित्र आत्म्या सांगता रावन मागोवंक आसा. त्या दीस त्या राती जागरणेच्या राती आमी कळिल्ली ती न्हीद आनी आमी जेजू लागीं दाखयलो तो मोग तो दोट्ट्यांनी 100 वांट्यांनी आमकां भरती कर दितालो. त्या देखून थोड्यांक दिसोंक पुरो हें कितें दिसाक मागल्यार मेळना गे रातीर मात्र माग जाय गे. सिसांक जेजून म्हणलें उतरां त्या राती 1 घंटो तुमकां म्हज्या खातीर जागे रावंक जावना गे. 1 घंटो म्हज्या खातीर तुमकां मागणें करूंक जावना गे. 1 घंटो म्हज्या मोगान तुमकां जियोंक जावना गे. त्या देखून पेंतेकोस्ताच्या जागरणेच्या राती अप्रभाय तरान आमी मागोन
आपण बायतारानं आम्ही देवा सांगता एक जाऊन जेवच्या ती सगळी आखी रात जागे रावून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या देण्याने बरच्या खातीर देवा लागी कृपा मागया. ती रात एक जायत्या जाणांक देव हाडतालो. त्याच पवित्र आत्म्याची सकत त्या राती आमच्या वयर दरवस्त मापान ते वतून आमच्या थंय आसले कश्ट, आमच्या कुटुंबान आसले बनपास, थोडे फुडें आमच्या थंय आसले ते पितीसपणा, थोडे फुडें आमच्या थंय आसले बेजबाबदारीपण, थोडे फुडें आमच्या थंय आसले सगळे ते वायट साली आनी वायट सवयो सम्याचो पवित्र आत्मो अपुरबायतरान नापैस करून नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां उठयतलो. पवित्र आत्म्या ये सगळीं आमी उबी रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवनान काळजान आमच्या हर एका शिरांनी आमी घेवया. पवित्र आत्मो येता आसतना पवित्र आत्मो उत्सांबळ आत्मो न्हय, पवित्र आत्मो शांत समाधानेचो वर्त्या तरान आमकां सांबाळचो. त्या देखून आमचे थंय आसले उसंबळाय, आमच्या थंय आसले नाका जाले मन जातीपण आमी संपूर्ण तरान काण ओडोन खरें मनशापण आमी जियोंक आमकां तो सोमे आदार दिता. त्या सोमे सांगता एक जावया. अल्बानिया म्हणल्या एका राष्ट्रांत जायत्या धर्माचे आसात. कॅथॉलिक आसात, क्रिस्तांव आसात, मुस्लिम आसात, नास्तीक आसात. आसात इगर्जो, आसात मॉस्क, आसात नास्तिकांक एक जागो. पूण तांच्या मोद्यागात ते फकत तांचे वैयक्तीक धर्म ती सांगत येता आसतना हर एकले एका मनाची आनी एका काळजाची तें जावन आसले धर्माच्या कृत्यांत जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत तांच्या मोद्यागात जाल्लो सल्लो एकामेकाक आदार दिवच्याक, एकामेकाक सांबाळच्याक एकपण तांणी आपणायलें. आमी तेंच एकपण आपणावच्याक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन घटाय मागया. पाद्रे पियो वर्तो सांत, अजापाचो सांत, पिडा गुण करचो सांत, हर एकल्याच्या गरजांक पावचो सांत. जायते जाणां म्हणटात आपे ताका किणा भितर तो येवन आसतालो. पडटा रे तेरे मंदिरांत अशी एकली भयण म्हणा लागली, फादर हांव केन्ना त्या सांताक येता, तो म्हज्या पगलेंत येता, तो म्हाका म्हणटा तूं अशें कर तशें कर, तो म्हजे कडेन उलयता, म्हज्या एकसूरपणान म्हाका सांगात दिता आनी म्हज्या जिवनांत हांव ताचे कडेन झगडटा म्हणा लागली. हर एक फुडें हांव झगडचें एकच सांता कडेन संपाद्रे पियो कडेन, कित्याक तो म्हाका मोगाचो म्हज्या मम्मीन म्हाका ताची वळख ल्हानपण करून दिल्या आनी तो सांत म्हाका मोगाचो जावन आसा. हांव ताका केन्नाच सोण सोडची ना म्हणटा ती भयण. तर मोगाचें न्हू त्या सांताच्या वर्त्या मानान आनी मोगान आज आमी हांगा जमल्या. खंयचीय पिडा जावं दी, कॅन्सराची, ट्युमराची, ह्या कसलेय तुज्यो गरजो त्या सांता लागीं तूं सांगता आसतना तो सांत ते तुका संपूर्ण तरान आसा करतालो. तुजें जिवन बदली करूंक जाय, तुज्या जिवनांत बावडताची टिका आनीक गुणाय करूंक जाय, तुजें जिवन सारक्या वाटेर जियोंक जाय. तो त्या सांता लागीं माग, कित्याक तो सांत तुवें लिपोवन दवरली पातकां तुका उडास करून सांगतालो. पळय तुजी पातकां ही तुवें पातक सांगोनाय, तूं असली जिवन जिवन आसाय, तुजी जिवन सारकें कर म्हण जायत्या लोकांक ताच्या लागीं गेल्ल्यांक सारक्या वाट्याक हाडलो सांत संपाद्रे पियो. संपियोच्या वर्त्या मजतीन आमी मागता आसतना पवित्र आत्म्याच्या दरबस्त मापाच्या त्या वर्त्या सक्तेन आमी बरया. पवित्र आत्म्या ये आमचे वयर अजापाची अजापा तूं कर. आमच्या काळजा कुडी जिवांत मनांत परिवर्तन करून तुमचो आमच्या थंय काम कर आनी त्या प्रमाणे आमी यथेश्ट फळ दिवच्याक सोम्याचे करी सक्सेस जावच्याक आमकां आदार दी. दैन्याच्या दातारा
एक घडीभर तुझे आटेविटे तुझे कितें आकांक्षा तुझे करते गरजो गरजो सम्याक कळीत आसा तुय सांग तुजी पिडा सांग बरो एका एका रिती पिडा दोस्ता सांग बरो ह्या कितें करून जायते कश्ट बापा तुजे लगे आमी मागता हांव एक घडीभर आमी पावसा खातीर मागया मोगाचें न्हू पावस जायते कश्ट उदक नासतना ह्या दगेंत जायत्या जाणांक परते अनवर आयल्यात सोम्या जायत्या जाग्यार तुवें पावस धाडलाय सोम्या आमकांय तूं पावस धाडटालो कित्याक आमी तुजी भुरगीं कोणाक तो ना म्हणा नाय एका गांवाक बरो पावस पडला आमकां थोडो दाखयलोय आतां आमकां पावस ना सोम्या आमकां जाय सोम्या पावस सोम्या आमकां दी सोम्या तो पावस सोम्या धाड सोम्या तो पावस आनी हर एका भुरग्याक बऱ्या तरांची येवंक जाय जाली करपा तूं दी हर एका पिडेंतली आमकां निवाड आशा म्हणल्यार भुरग्या खातीर स्त्रिये खातीर आमी मागलें परत आज आमी मागता सोम्या थिका बऱ्या तरान आयसीयूंतल्यान भायर हाड बऱ्या तरान सांबाळ तिची भलायकी बरी जावं दी कुटुंबांत बरें जिवन जेवं तिका पावो कर त्याच बरोबर जायतीं जाणां आमच्या मोगाची पिडेंत आसात नंतरच्या पिडेंत कश्ट जातात रोजीच्या खातीर आमी सदांच मागून आसा ऑलवेन थाकाय जावची ती विदोळी ताच्या कुडीन जावचे ते डिफरन्सीस वोंक ही सगळी तूं राबय सम्या एका एका रितीर आमचें जिवन तडबडी दुखाचें निराशेचें जालां जावंक पुरो हे सगळी निराशा दूख आमचे जावन काण उडय सम्या तुज्या सांगात एक जावन जियोंक आमकां आदार दी आमी वाट चुकोवन वचनासतना आमकां तुज्याच वाटेंत चलोंक शिकय त्या आशिर्वादान आमकां बर आमची कुटुंबां पवित्र कर कॅन्सर पिडेंत आशिल्ल्या हर एका भुरग्याक आपड हर एका भुरग्याची खात हर एका भुरग्याची खाणां हर एका भुरग्याचे ते शिरो हर एका भुरग्याचे रगत तो नितळ कर सोम्या तुका सांगता तुका जाता कित्याक जायते जाणांची पिडा तुवें गूण केल्या सोम्या ह्या वेळा प्रत्येक तरान आयच्या दिसा कॅन्सर पिडेंत वळवळच्या कॅन्सर पिडेद्वारी मरण पावल्यांच्या कुटुंबाक सयत जायती बुजावण जाय सोम्या ती बुजावण तांकां दी बुजावण दी बऱ्या तरांची येवंक तांकां आदार दी सोम्या तुज्या वर्त्या जिवितांत आमकां वांटेली कर हिल्डा फिलोमेन आकांक्षा रोशन रीमा हॅन्सन विन्स्टन ह्या भुरग्यांक तांच्या वर्त्या जैताच्या वाटेन ते वेता आसतना तूं सांबाळ आनी राख जायत्या जाणांची कामां फ्लाविया जॅक्सन जेफ जास ह्या भुरग्यांक सांबाळ बऱ्या तरान राख लिडा लॉरेन्स ह्या भुरग्याच्या जिवनांत ताणें बऱ्यांतलो बरो पुडार विंशाक तांकां पावो कर सैरीक एक रक्षा जायत्या जाणांक खरें काळीज बरें उक्तें मोन दी फटी मार न्हय बऱ्या तरान तांचें तें आशिल्लें अन्विकाय कितें आसा त्या प्रमाणे बऱ्यान आपलें जिवन एकामेकाक समर्पण दी वचों दी ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तूंक दाखोवन त्या वस्तू फाटल्यान वचोन आपलें जिवन पिडार करूंक न्हय कुटुंब रचून बऱ्या तरान तुवें दिल्लो तो बेस सांबाळूंक तांकां आदार दी सोम्या राख आमकां सांबाळ आमकां तुज्या वर्त्या जिवितांत वांटेली कर तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगाळ म्हणलें गीत गावया आमची पातयेणी त्याच कुर्साक आमी लग्ती केल्या आज पवित्र सक्रामेंत उखलता आसतना त्या सक्रामेंता वयर तुजी दिश्ट घाल आनी सांग जेजो तुजेर हांव पातयेता
तुझे रापात येता खंयचे वारे वादळ कितें येवं दी, कितले कश्ट येवं दी, कितली पिडा येवं दी, हांव भियेना. तुझेर हांव पातयेता. तुझेर हांव पातयेता, जेजू मोगाडा. तुझेर हांव पातयेता, जेजू मोगाडा. कश्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळा. तुझेर हांव पातयेता, जेजू मोगाडा. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो. हर येगाचेर म्हाका पावसो. तुझेर हांव पातयेता, जेजू मोगाडा. तुझेर हांव पातयेता, जेजू मोगाडा. कश्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळा. तुझेर हांव पातयेता, जेजू मोगाडा. Pagimon Padre Pio Papa, Akaswari Krishna Sarkya, आमचे पासोत मागापा. सच्चा आम्ही देखील तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे. विदे बोलाचो परसलोय, फ्रांसिस्का स्पिरिता जीव सदा. कुर्साचो कुरो सोडोय, मागेवोन Padre Pio Papa. प्रकाश बरी क्रिस्ता सारक्या, आमचे पासोत माग बापा. सच्चाक आमी देखील तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुळीर व्हावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचीदान जेजूक मेळून शांतीचे हातीर जालोय. मागेवोन Padre Pio Papa, प्रकाश बरी क्रिस्ता सारक्या, आमचे पासोत माग बापा. सच्चाक आमी देखील तुझ्या. सपियो आमा पासोत विनंती कर. क्रिस्तुच्या वचनाक आमी फौजोवचे खातीर देवा तुवें कापुजेन याजक सांग Padre Pio, तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टाने विशिष्ट तरान वांटेले जावचे वर्तें भाग पाव केलें. ताच्या विनंतेन कितें हांव वत्रे करून मागता ही कृपा दाय कर आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पावो कर.
महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय म्हाका आणि तुम्ही घेतल्या स्वता आणि तुमकां मेळटले बडे आणि तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता स्वता आणि मागता आणि ते म्हाका मेळचें कर. प्रत्येक तरान कामाच्या सोजनेर आसच्या ह्या टेम्पररी कामार आसच्या ह्या उण्या सांबाळांत जाय ते एक्स्ट्रा कामार करूंक आसच्या ह्या सगळ्या भुरग्यां पासत आमी मागया. प्रत्येक तरा मोनीक हाका टेम्पररी काम मेळ्ळां तें काम परमनंट जावचे खातीर मागया. विना हाकाय बऱ्यांतलें बरें काम मेळचे खातीर आमी मागया. रोहन हाचें वताचें काम तें जायते तो कश्ट जाता ताकाय बरें काम मेळच्या पासत आमी मागया. कोणा सकडी कामान तिरसण ना तसल्या खातीर आमी मागया. बऱ्यांतलें बरें तिरसण तांकां दिवच्याक तांच्या सांगाता रावन तांकां आदार दिवच्याक स्वामी जेजू आणि तस संपाद्रे पियो तांच्या कश्टांनी तांकां वांटेली जावं दी. बऱ्यांतलें बरें कामां तांकां सोदून दिवं दी. पाद्रे पियो इतल्या बऱ्या तरान हर एक लागीं सांबाळिल्लो ह्या कामाच्या सोजनेर आसच्या हर एका भुरग्याक तो सांबाळून दी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपे मरेले समजे संगता श्रेयाम तो सदां सदी पॉल जगुश्चन जेजो भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी जशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितालो. आपले बापा कडेन तुजें नवे मागता तें म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरां आमी घेतली वो अपुर्बाची योजना जांक पुरो आत्मीक योजना जांक पुरो धार्मीक योजना जांक पुरो थोडी लौकीक योजना थोडी आमची बिल्डींग कामां थोड्यांक घर बांदचें थोड्यांचे जाग्याची कामां थोड्यांचे बिझनेस हे सगळी बऱ्या तरां मुखार सून व्हरच्याक अपुर्बाय तरान त्या बिझनेसांत सोम्याचे आदार भोगून त्या प्रमाणे नया नितीन चलोवंक जाय जाल्यार सर करपा हे आमच्या हर एका वावरांत तो आमकां दिवन आमच्या संभ्रमांत तुजो आदार दी सोम्या. हर एक संभ्रम बऱ्या मनसुगेचो माया मोगाचो एकवट जावच्याक आमचेर तूं करपा वत आनी त्याच प्रमाणे संपाद्र पियो आमच्या कुटुंबांनी रावन आमचे हर एक गरजो तो तेजून दी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपे मरेले समजे सांगता श्रेयाम तो सदां पॉल जगुश्चन जेजो भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरसिनात. आतां मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत परवसो म्हाका आसा. जायते हांव बापाय आपल्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर जायत्या भुरग्यांक बऱ्यांतल्या बऱ्या इस्काला घालूंक तयार जाल्यात. तांकां बरी सीट मेळोवन दी तांकां रिजेक्शन नाका. जायते व्हडले भुरगे रिजल्ट आयला आनी कितें मुखलें आमचें योजना म्हण चिंतून आसात त्या वर त्या वावरांक रागोवन बऱ्यांतलें बरें सिकप जोडूंक ती पाव जावं दी. धार्मीक ह्या यासकपणाक जायते ओकेशन आमकां जाय. देवाची उतरांची परगटणी करूंक जाय ते जायत्या बऱ्या मनाची मनशां तर फकत आमी ह्या संवसारांत यशस्वी खातीर न्हय फळ दिवच्या खातीर फळ दिवचे यथेश्ट मापान बऱ्यांतली बरी भुरगीं आमकां तुवें दिल्याय त्या भुरग्यां धरी आमकां धार्मीक मेळाक आनी ह्या जागपणाक जाय जाल्ले तरणाटे चले आनी चलयो विंचून
तांकां उर्बेस्त कर तांच्या काळजांत देव आपोवण्याचें बी वोंप म्हणो पाद्र पियो और एका भुरग्याक त्या प्रमाणे सांबाळून त्या पुढाराक धाडटलो आनी त्या प्रमाणे आजय आमच्या भुरग्यांक तांच्या वर्त्या पुढाराक तो नेमून दी म्हण आमी मागीर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमचें हांव तुजी खुशी सर्ग जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार तमान मरे कृपया मरे समज ये संगत आश्रय आमता तो सदैव सदैव पाळ जोगुश जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता येजूच्या भोव पवित्र काळजांत कश्टाला थंय दया दाखय नासता रावचें तुका साथ दे आमचेर निर्भागी पातक्यांचे तुजे काको दाखय तुजी आनी आमची मोवाळां वय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलबी काळजा मारिपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नामान आनी एका कुतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी बरेचशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशीची बळकां या तुका ज्या कोणात आसता वास्कार उस्कार सोड आम तुका दान करता तर तूं आमच्या सकय येते तुजे एका कुतीचे दोळे आमचे उपरते आनी हांव परदेश उपरांत तुजे कुशे सदैव पाळजो आमकां दाखय हे दाळी हे मोगळी दुलबे ओंकार मरिये समजू जेच्या पस्क्या बापा संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या संपियो बापा कलतो जावन जियेल्ल्या संपियो कष्टान वरान तिरसान सांबाळिल्ल्या संपियो फ्रांसिसाच्या पटलावदारा संपियो कापजीन वडतीच्या अलंकारा संपियो सुमेच्या पाश्याच्या गायने नेटयलेल्या संपियो योकरिसाते भक्तीन भरलेल्या संपियो कुमसाच्या संक्रमित मुखान बापाचे काकूत दाखयल्या संपियो विधेयपणाच्या आदर्शा संपियो मागण्या तिरासान सांबाळिल्ल्या संपियो तुझ्या शांतीपणांत कलतो जाल्ल्या संपियो ह्या जगांक आदर्श जाल्ल्या संपियो आत्म्याचे बाच्यो कधी वावरल्या संपियो पिडेस्त भलायकेच्या दायसा संपियो गजवजाक तक्षण पावच्या संपियो तुका उलो मारतल्याच्या बरवशा संपियो आमस्वेस्तांच्या आदारा संपियो आमापासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजांचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित जिणेक आपोवणें दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलोय आनी भगवान फ्रांसिसाच्या शेतान क्रिस्त ह्या जागजान मागलोय तेज्या मागण्या आनी पुण्यावर आमी आमकां पावस जाल्ल्या बेसांती रसणे रावन क्रिस्ता सक्सेसा जावन शिव आमकां तुज्या कृपे देण्यानी भर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पाको आनी तुमची दया करो आमेन सर्वेस्पर तुमी संपियोचे दवरले भक्त मानून घे आनी तुमची मागणी पळादे करो आमेन हळीसर पदवेदा दे बाप आनी पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हसून तुका वरडून गायता एका वंदन तुका सोबिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणाऱ्या ये कृपेचा गोरा वंदन तुका सोबिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणाऱ्या ये कृपेचा गोरा मुख्य बाबेन बापर स्वागत आमी सच्या बलिदानाक संपाद्रिपेच्या वरत्या मोगान आनी मानान तुमी आमकां जमल्यात पाद्रिपेचे हर एक बेस्ट संवादाने दांडिवची आमचेर ती रुता जावन दी म्हण आमी मागया मिसच्या बलिदानाक त्या सवा ह्या परी आसात वेडिंग एनिवर्सरी एलेंडी कोस्टा आजचे आर्गां बलिदान हेलेंडी कोस्टान दिवचें
Sacred Heart of Jesus, Arga zaun Greta Gonzalez and Miss Tunche, Arga Balidan, Baptist Fernandez, Francis Dimelacha, Atmagadi Joseph Di Mello, Saint Padre Pio Arga zaun Angeline Fernandez, Arin David Norona Jat Magadirio Anil Norona, Chukimani Leticia Lobanjat Magadi Jyoti Lobo, Saglia Pinto Kutpandla Atmagadir, Mevi Pais, Argambalidan Mevin Di Souza, Argambalidan Salma Di Paula Nikutum, Pratekiria de Paso Sejal Di Paula Chehira de Dorn, Salma Di Paula, Plevi Lobo Anikutmache Ira de Gadir Emis Betoncha Zaunasa, Sir Kutmanla Atmagati Frederick Di Souza, Selin Pinto Ani Carmen Manager Sanjat Magati Lavina Pinto, Argambalidan Bare result I Lagate PhD first year ant Dan Vinache Akargambalidan Juliet Arana Bare Kam Melongu Mobin Baptist Sawa Amchi Diamaka Dora Mr. Jabalidanant Urtari Patra Gavia Ani Somyak Navadia Pobiti Dachanavi Ek sound Ekut Bache Sunday Mr. Jabalidan Aram Korea Bapa Cheni Puta Cheni Pavitat Meche Nave Amen Hamcha Sumya Jesu Christ Jekor Padeva Samog Ani Pavitat Mese Quote Tum Jai Sove Aso Tum Jai Sove Aso Christa De Mogacha Babanino Christi Kutma Sakten Borlele Zaisai कित्याक सकत काही वाढ होनासा थंय देवाची बेसांवां बऱ्या तरान उमाळून येतात त्या खातीर जेजो हर एक पडी म्हणटा यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर हांवें तुमकां नेमलां आनी यथेश्ट फळ दिवच्यांत तुमी म्हजे सीस म्हूण मानून घेतल्यात तर आमी हर एकल्यानी जिवाळ जावच्याक बरें मनुश्य सैम घेवन त्या मनशा सैम आमी जियोवच्याक जायत्या जाणांच्या कश्टांत दुखांत आमी वांटेली जावन तांकां तातूंत सल्वसांव दिवच्याक आमकां देवान नेमलां आनी देवान दिलें वर्तेपण आमी वाखणत आसतना तो स्वास आनी तस वर्त बरो जीव ताणें दिला आनी त्याच अंतस्करणाद्वारे आमी सदांच आमच्या जिवान सुफळ करूंक नितळ करूंक माया मोगाचें करूंक वर्त्या आनंदाचें करूंक ताणें आमकां पावो केला हें सगळें ताणें दिल्लें ताका आभार मानया उणेपणांत आमी थोडे फावटी निस्तेज जाल्या थोडे फावटी अळसाय भोगल्या थोडे फावटी देवाचेर आमकां राग आयला थोडे फावटी देवाक आमी थोडे गाळी दिल्यात थोडे फावटी देवान दिल्लें सगळें बरें म्हण आमी वाखणनासतना आनी कितें जाय आनी कितें जाय आनी कितें जाय म्हणली व्हरतें आशेंत आमी मग्न जाल्या असलें उणेपण आमी भोगल्या खातीर देवा कडेन आमी बगसणें मागया कित्याक देवान दिल्लें बरें म्हण आमी साकोंक शकनासतना उणेपणांत आमी जियेल्ल्या खातीर देवा आमी चूक केली आमकां कळीत नासतलें आमी थोडे फावटी आमी चुकोन पडल्या खातीर आमकां तूं बक्षी हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनांचें दोन तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच जावकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वप्रथम देव आमची काकूत करो आमचे पातकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो आमेन सर्पददार आमच्या बापाणेर असणारा
तुवें आमकां रचल्या बरें संपाद्र बेग संवसाराचें वेधलय ताचे जिवीत उंचल्या माटाचें करच्याक ताचे थंय जायते आत्मीक दिणे तुवें रचलें आनी त्या पर्यंत तुका मान दिवन तुज्या वर्त्या मोगान बरोवन भक्तींत जायतीं बरीं कार्यां ताणें केलीं त्याच बरोबर आमचें जिवन पवित्र आत्मीकपणान बरो आमकां पावक कर आम्ही मग आमच्या समेत तुझ्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुझे पवित्र आत्मेजकपणान जियत आणि राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पावला सांगाता गेल्ले ते जण अथेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितले बेगीन येवन आपणाक मेळाजे म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक फाटीं परतले. पावल अरियोपगाचे सभे हुजेर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. अथेनाच्या मनेस्तानो सर्व तरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जालां. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवन आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचीत देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. हो संवसार आनी तांतूं आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणले बरी मनशांचे सेवे साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तो सर्व मनशांक जीव स्वास आनी सर्व वस्तू दिता. एक मनशातावन सगळ्या मनशां कोळ ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशांच्यो गडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदिचे वा सासपाचे आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळाजे म्हूण अशें ताणें केलां. पूण निजाकी आमच्या मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरायेन केल्ले भांगाराचे वा रुपयाचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेणारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली ते नीज. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या समेस्त मनशांनी पाताक रडोवन जिणी बदलीचे म्हणून तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मारिफात निती प्रकार संवसाराची जट्टी करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें समेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयांत आयकतच तांच्या मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले ह्या विशयांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनी एक फावटी आमी आयकता. अशें पावल तांचे मदलो भायर सरन गेलो. तरी पूण थोडे जाण ताच्या फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदें आरेयोपागाचे सभेचो सांदो दियोनीस दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत पावल अथेनांतलो भायर सरन कोरिंताक आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस पोराची स्तुती करा.
आमकां एक मालदार दितलो आनी हो तुमचे सवेन सदां काळ रावतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सामसो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें आणखी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकाना. सताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतालो. तो आपलेस्तेगी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकलेंच तो उलयतालो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतालो आनी अशें म्हाका महिमा दितालो. जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायतो वादविवाद आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्या मदेंच जाता. जायते वादविवाद कित्याक म्हळ्यार आमकां पवित्र आत्म्याचे सत खरें कळीत नातले देखून आमी कोणें जिके कितेंय सांगल्यार ताच्या उतराक खाल जाता. हांगा कितें कोणें सांगल्यार हाच्या उतराक खाल जाता. खरो भावार्थ आमचें तें आमकां पळोवंक मेळना. त्या देखून थोडो वेळ आवरायिल्ल्या बरें आमी एका सायडीर आसता आनी थोडो वेळ आवरायिल्ल्या बरें आनी एक कडेन वेता आनी थोड्या वेळान आनी एक कडेन वता. आमकां कळीत आसूंक जाय पवित्र आत्म्याची सकत आमचें थंय आसा जाल्यार खंयच्या तरान आमचें जिवन आमी मांडून हाडूंक जाय. एका मेंटली डिस्टर्ब्ड मनशाक एका डेलिव्हरन्स रेतेरीक तूं व्हरून गेलोय जाल्यार कितें जातलें? ते मनीस आनीक डिस्टर्ब जाताले. एका दोळा ते जेवन जिवीदवळी आसा ह्या कितें थोडी बोब जाताना ते भियेताले आनी चिंतताले आपल्याच्या मोतीन म्हाकाय तेंत जालां काय. आनी थोडी परिक्षा करची आसात. आमच्या सोसायटींत एक सैरीक जाल्यार ताचें तें कितेंय चूर सोडून घडलें जाल्यार असल्या जाग्याक वर म्हणून राखून रावून ती वचून पळयल्लें निदर्शन आमच्या कावन्सिलिंगांत आमकां पळोवंक मेळटात. असलें पुरा नाका जालें आमी कित्याक करता ओंगी म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची सकत सता आमकां कळीत नात. पवित्र आत्म्याची सता आमी कळीत जाल्यार भावार्थान देवा कडेन आमी एका मनान सदा नितीन मागल्यार आमकां मेळटलें. तेंच पावल आमकां सांगता तुमकां कळीत आसतना तुमी तुमची जिणी बदलो न्हू. पातकां रडोवंक जाय. पातकां रडोन आसतना आमकां ऑटोमॅटीक क्युरींग जाय आनी ऑटोमॅटीक आमकां हिलींग जाय म्हळ्यार ते सकट एक मॅजीक जाता. मॅजिकाक आमी दामता हांव त्या दिसांनी कित्याक म्हळ्यार आमकां पळोवंक मेळटा थोडे कडेन क्रावड इतलो जाला मागीर इल्ल्या दिसांनी तो क्रावड ना कित्याक म्हळ्यार थंय कांयच जाला ना. चलय तुज्या भितर आसा पवित्र आत्मा. त्या पवित्र आत्म्याची सत समजून घे. वच त्या पवित्र बायबलाक वाच आनी पवित्र बायबल जावन आसा तुका आन्सर तुज्या हर एका सवालांक. त्या देखून इल्ली मनशा तकली घेवन हेणे तेणें धांवोन तुजें जिवन पिडार करिनाका. भावार्थान बर पवित्र आत्म्या कडेन माग. सतानिती सत आमकां उगडापें कर. त्या सतानितीच्या वाटेन आमकां चलोवंक शिकय आनी तुज्या आवडत्या क्रिस्ताच्या एका निजा देवाच्या पवित्रपणांत आमकां बर म्हूण आमी मागया. आमेन. Kani to give un nami aina
माझ्या आणि तुमचे बलिदान सर्पदता देवा बापा मानतात असले जा म्हणून मागात सर्वेश्वर आमच्या मगळा बापा या बेट्याने द्वारी जे कितें पाद्रे पेजा वत्या शिवाना देव करीचे बळ ताणें बगल्लें तेंच बळ आमच्या ते तूं आसा कर आणि तुका मानवा सारखी जिणे जीव आमकां पावक कर आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो आमची काळजाव बारुया सर्वेस्वर आमच्या देवान देन वसोया सर्वेस्वर पवित्र बापा सर्वपद आणि सष्णाच्या देवा सरकळे आणि सत्य आम्ही तुका देन वासो फावो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो तुझ्या वर्त्या जीवनांत आमकां भागीदार केलोय त्याच प्रमाणे पवित्रपणान आमकां बरचे खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत दान दिलोय आमी नाश जायना जावचे आमचे सला जावच्या ताणें कुर्सा मरण सोसून आमच्या पद्दत ताणें जीव दिलो त्या संताच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आणि सर्गीचो सदाळपण निरंतर गायता तुजे मुखार पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सरे तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याच्या जो क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्याच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या दी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परिचोण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल स नव्या आनी सश्टी कराराचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसर आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वाळवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Hoba varta sokyo Sumya Jesu tujhe maran Ame samaranta Tujhe punar chivan Ame Tuja
तुझ्या मरणसणे पुन्हा जीवन म्हणून आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि जिवित सोडून आणि सोडूनची काल सुख समर्पिता तुझ्या मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आणि जेजूची कुडण रगत सतला आम समेस्तांक पवित्रात्म्या ठाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोडी बापा सगळे याजकी वर्ग बरब तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता प्रत्येक तरान हांगा समल्या मिसां दिल्या आणि मिसाच्या बलिदानान अर्घां भेटयलेल्या कसल्यो सगळ्यो गरजो आसात ते सगळ्यो गरजो तांकां तिर्सोन दी तांच्या जिवनांत जायतें बरेंपण भोगूंक तांकां फाव कर तांच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय सोम्या त्या प्रमाणे आमचे सगळे परिगत तुका जाय तशें तूं परिवर्तन कर ओंकार मेरे देवाचे मागीर सांगती भगवान दोन ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सस्टेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासणाच्या सासणा सुम्यान आमकां ताच्या मोगाची भुरगीं करून घेता आसतना बऱ्यांतले बरें प्रार्थना शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणया आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी सर्गींच्या बागडे आमच्या सोडून दारा जेजू क्रिस्त येणे बरोशान केले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटे आनी सरां कातारली वाचय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशपरमें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी आतांनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगेच्या भाव भयणीनो पळया आमचो स्वामी सदांच सदाच्या सताच्या आत्म्याक आमकां दिवन सत आमकां उगडा पे केल्लो जेजू असो अच्छा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुजे सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कोटायता
जगप्या भुकां बळटाय स्वादी केल्या तुझ्या येसुमिया काळजा या म्हज्या येदनिया वर म्हाका मोगान तुझ्या सताचो आत्मो तुमचे थंय येता आसतना सत कितें म्हण तो तुमकां उगडापें करतलो कित्याक तो म्हज्या नांवें उलयता. प्रार्थया. सर्वेस्वर आमच्या मोगळा बापा तुवें आमचो थंय मोग केलोय आनी मोगा पासून तुजे क्लास त्या संवसारांत दांडीव तुज्या मांसा आनी रक्ताचे आत्मीक काण तुवें आमकां पोशण जावन दिलाय. हे सेवल्ले आमी चड आनी चड मापां तुज्या मोगान भरून खऱ्यांनी देवाची भक्ती करून तुज्या फाटल्यान येवच्याक आनी तुजो सदांच पवित्र थरान मोग करचे आमकां पाव कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पद वेदा दे बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. मोगे छबा बेणेनो भो अपुरबाई तरान तुमी आमी सच्या बलिदाना भागीदार जाल्यात. ह्या पवित्रपणांत आत्मीक तरान वांटो घेवन जायते बेसांवान तुमी मागोवन घेतल्यान देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी बरो आनी प्रत्येक आयच्या आमी सचे बलिदानांत मावेन डिसोजा हाच्या पिडेंत तो वळवळटा आसतना आमकां रिक्वेस्ट केलें ताचे खातीर मागोवंक आमी मागल्या आनी ताची भलायकी सदां बरी जावन येवन आसा. देव आनीक ताका बऱ्या तरान माखून दी वर्त्या तरान ताका राखून दी ताचे ती पिडें जावन ताका मेकळो करून म्हण आमी मागता आसतना आयज ब्रेड स्पॉन्सर जावन आसा माविन डिसोजा आनी कुटुंब तांकां आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या बऱ्या मनाक आनी तुमच्या वर्त्या जिविताक देव दराळ मापान आशिर्वादीत करून दी. वचून आत क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार समेच्या नांवे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सम्या दायेन आयका आमचे मागणे आनी आमची बाप तुजेशी पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापांक संप्योच्या वर्त्या मानान आनी गौरवानी भुरग्यांक जमल्या तेज्या मानान हे उंडे आमी स्विकार करता आसतना हे उंडे दिला मावीन आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक आनी कोण सकळे उंडे सेवता ताका सर्वांगे तुज्या वर्त्या पवित्रपणान भागीदार कर. ताणें ह्या जिवितांत जियेत आसतना बोवा परबाय तरा पवित्रपण आपणयत आसतना तुज्या वर्त्या कृपेची जरामा सर्वांत देवत आनी हे उंडे आशिर्वादीत कर. त्याच प्रमाणे उंडे सेवच्या हर एकल्याची पिडा गोड जावं दी कश्ट पर्याय जावं दी आनी तांची गत बेजराय पयस सरोन दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावडाच्या ओढायचा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्र नामान तुका पियो
वाटोन जेजूक लागीं आमी जाता गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयता तर गोड्या बावडाच्या गोड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्र नामान तुका प्रियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयता तर गोड्या बावडाच्या गोड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्र नामान तुका प्रियो बापा आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां बगेन पाद्र पियो बाप्पा आम्हा बसत विनंती कर बगेन कुसाचे कृपेन नेवरांका आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.